15th of September 2015 ह्या दिसाक हांगा फाउंडेशन स्टोन घातिल्लो मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी तयार जावपाक फाउंडेशन स्टोन घातिल्लो 15th September 2015. काल ताका 4 वर्सां जाली, पण 4 वर्स जावनूय बी अजून पासून एक पिकास लागून ह्या जाग्यार ह्या पार्किंग स्लॉटाचो. आनीक जेन्ना फाउंडेशन घालतात जाल्यार पयलीं सर चिंतपा जाय बाबा तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर रेडी आसा वा ना. तो डायरेक्ट फाउंडेशन घालून 2-2.5 लाख उडयले आसतले. आतां 4 वर्स जाव सोंपोपर्यंत तांचे जे फॉर्मेलिटी आसा टेंडर दिवपाक हें आजून पासून तेमच्या जाग्यार पडना. आनी म्हाका दिसता फायनली हो टेंडर जो इश्यू केल्लो तोय बी कॅन्सल जातलो, कित्याक जे कोणें कोट केल्लो तो म्हणटा आतां की आपण ओल्ड रेटीचेर करना. सो आनीक हें मेळटा आमकां की जो हें फॅसिलिटी 6 crores कितें एस्टिमेट आशिल्लो आतां तो 12 कोटी जावपा आसा. सो हेजो अर्थ तो न्यू टेंडर जेन्ना जातलो तेन्ना. सो हे भाशेन अननेसेसरी वेस्ट करप पब्लीक फंड्स हे भाशेन फाउंडेशन स्टोन घालप हें सारकें न्ही. सेकेंडली हो जो मल्टी लेवल कार पार्किंग सामको गरजे आसा मडगांवाक, कित्याक पार्किंगाक इतले लोकांक त्रास जाता. फक्त पार्किंग सोदपाक सांगपा म्हणल्यार तुमी ऑब्जर्व केले जाल्यार गाडयो घुंवतात मारगांव म्युनिसिपल गार्डनाक. एक डेडिकेटेड पार्किंग स्लॉट सपोज आशिल्ले जाल्यार डायरेक्टली पयसर लोक हिंग येवन पार्किंग करून मागीर वयता आशिल्ले. आमकां दुसरे भाशेन एक्सक्यूज मेळपा लागल्या की पेंजीम मल्टी स्टोरेज पार्किंग आसा थिंग कोण पार्क करना. पूण पेंजीमचें शार आनी मडगांवचें शार जायते फरक आसा. पेंजीम इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, so nobody will park under the bridge, Mandovi bridge, and go to 18 June road. Whereas here the market and all the commercial activity is situated around this area. So anybody would definitely park here instead of roaming around to look out for parking. So that is the reason we feel that this parking facility has to be completed as soon as possible. We have inaugurated at the hands of, this is a mock inauguration, at the hands of these small children, 5-year-old children, hoping that as they grow big, this facility also will come up by that time.